पुलिसच्या घरा कडल्यान ती पोलीस स्टेशना पर्यंत एक रॅली काडटले. त्या रॅलीचे मेन इंटेन्शन कितें आसा तर ह्या गांवांत पसरलेली दहशत ही ह्या मशालींतल्यान आमी तांकां उजवाड दाखयतले आनी त्या ज्या पुलीस जे इन्क्वायरी करपाचे आसात त्या लोकांक आमी जाणून दितले की हेची प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावचें आनी हें जें कितें घडलां तिका न्याय मेळचो, तेगेले कुटुंबाक न्याय मेळचो आनी हेच्या फुडें अशा प्रकारची खंयचीच घडणूक घडपाक जायना हेच्या खातीर ह्या सरकाराक हें जाग घेवची हें मेन इंटेन्शन आशिल्लें. भावानो, आमी आतां हांगासरच्या पोलीस स्टेशनार वतलेत पूण आमकां एक वायट दिसतात की ज्या बायलेन गेली 2017 पासून आपल्या जमनी खातीर प्रखर विरोध केलो आनी ती जमीन आपल्या फुडल्या कुटुंबा खातीर किंवा आपल्या फॅमिली उरपा खातीर तेणी लढो दिलो आनी तो एकाकी लढो दिलो. लोकांची सहानुभूती आशिल्ली तरी पण तिका जसो डायरेक्ट कोणी सपोर्ट केलो ना, कित्याक हांगासर आशिल्लो एक दहशत किंवा हांगासर आशिल्लो एक प्रेशर ताका लागून तिगे कोण लागीं रावलो ना. शेवटी तिका जे कोण तिची जमीन खावपाक सोदताले त्या लोकांनी तिजो घात घेतलो. एक वायट म्हटल्यार तिणें वेगळ्या डिपार्टमेंटांनी वेगळ्या हितूंनी कंप्लेनी केल्यो की आपल्या जमनीचो इश्यू आसा, आपल्या जिवाक धोको आसा. सगळ्यात पयलीं तिच्या लास्टला तिच्या बांयक विश घातलें, तिका मारपाक प्रयत्न केलो. तिच्या पांयाची रोडान तिका मारली एकदां तर तिका तिचे सुर्याचे हल्ले करून तिका मारपाचो प्रयत्न केलो आनी शेवट पळय तिका शॉक लागून मारले अशें आमकां दिसता. तर एक वायट गोश्ट म्हटल्यार कितें, ह्या गांवांत दुख्खद घटना आसात. तिणें आमदार सरकारी दरबारी आपली कंप्लेन्स पावयल्ली पण तिची कोणी दखल न घेतल्यामुळे तिचेर आज हो घात जाल्लो आसा. आनी म्हाका एक वायट दिसली, खिदाची गोश्ट दिसता की ती हांगासरलो जो आमदार स्थानीक आशिल्लो ती मनीस मेल्यात पूण तिका तिच्या शोक सुरू जावपाक दिवनासतना थंय तो आपलो प्रचार करतात. हें इतलें वायट आनी इतले क्रूर हे लोक जाले, फक्त स्वार्था खातीर पेटिल्ले आसात हें अशें दिसून येतात. ताका लागून हे जे राजकारणी आसात हे स्वताच्या स्वार्था खातीर लढटात. त्या खातीर आमच्या लोकांनी आतां आपलो गांव वाटोवपा खातीर एकत्रीत येवचें पडटलें. ह्यो जमनी ज्यो आसा आमच्यो त्यो बिल्डराच्या घशा घालपा खातीर हे पॉलिटिशियन आनी भाटकार मेळून हे षडयंत्र करतात आनी सामान्य शेतकऱ्यांचो आनी सामान्य मुणकारांचो हेजो बळी वयतात. आनी हे बळी वचपा खातीर हे हांगासरले स्थानीक प्रशासन, स्थानीक आमदार आनी स्थानीक सरकार जबाबदार आसात. तर आज आमी एक मशाल मिरवणूक काडटात, तेतूंतले आमी लोकांक दाखोवन दिवपाक सोदतात की हो जो काळोख पडलेलो आसा, ही दहशत आसात, ह्या दहशताक आमी नश्ट करून आपलो भुरग्यांचो फुडार जो फुडें बरो करपा खातीर आमी मशाल पेटयतले आनी हेच्या फुडें कोणाकूच आमी भिवची नात. आमचो गांव राखपा खातीर आमी सगळीं फुडें रावतलीं. दिल्लीवालो येवं जाल्यार तो दिल्लीवालो येवं, आमी हेका विरोध करतलीं आनी आमचो गांव कसोच नश्ट जावपाक दिवचो ना, हांगली शेती नश्ट दिवपाक, भाटां नश्ट जावपाक दिवचे नात आनी आमच्या भुरग्यां खातीर जमीन उरतले ह्या खातीर आयचे आमी संकल्प करतले. आनी हेज्या वासंतीच्या घरा पासून त्या पोलीस स्टेशना कडेन आमी वतले. इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा.